माड टॉप गेल्यानसान येवटे येयलो केन्ना आतां दनपारां वारें बी कांय नाशिल्लें घरार पडलो. घरार पडलो आनी एक सायडीचो तो पळोवंक जाय कितें जाता तें डॅमेज घरान कोण आशिल्लो त्या टायमार? घराक एकटो आशिल्लो मगे दिवे चेडो आनी ती आहा न्हू घरा सगळीं आहा. पूण कोणाक कांय जावना. कांय जावना येवटच्यान पडोन मातशें कार्या मातसो हें डॅमेज जालो. डॅमेज जालो. सारकें हाडें गेलें दिसता हाडबोर. फायराक कॉल केला? फायराक केल्या येयली न्हू. आयज हांगा मंगलासारच्या घराचेर माड पडलेलो आहा. उदय आसतना बरें जाल्यार त्या टायमार कोण येवनाशिल्ले हांगा. ते वायरीचेर झिरकोन उरलो आनी तेजे घरा मातशें बरें डॅमेज जाल्लें आसा. आनी वायरीचेर झिरकोन नाल्या तर फाटी पडलेल्यार आयज मोठो अनर्थ जाता आसलेलो. तेन्ना आतां फायर ब्रिगेड आपयल्या फायर ब्रिगेड येयल्ली आसा तेन्ना आतां तेजें कटींग करता. आज आमकां 2:15 सुमार दनपारां कॉल आयलो की हांगा एक आंतेराचें झाड पडिल्लें आसा. 2 घरां डॅमेज जाल्लीं आसा. लगेच आमी आमचे सुशील मोरजकर सर तांकां कॉन्टेक्ट केलो आनी तेणी इमिजिएटली फायर ब्रिगेड हांगा धाडिल्ली आसा. तुमी पळोवंक शकता की ऑलरेडी झाड कापपाचें आनी काडपाचें काम चालू आसा. आनी पळय लागींच आनी एक अशेंच माड पडपाचें प्रकरण आशिल्ल्या मुळे फायर ब्रिगेड ऑलरेडी हांगा आशिल्ली आनी त्याच प्रमाणे आमी तांकां पाचारण करून हांगा हाडिल्लें आसा. त्याच बरोबर आमी आमचे लोकल MLA तशेंच पावर मिनिस्टर श्री सुदिन दळवीकर सर हांकां इन्फॉर्म केल्लें आसा आनी तेणें सांगिल्लें आसा की ते हांगा येवन डॅमेजीस कितें जाला ते पळयतले आनी त्याच बरोबर आमी तलाटीक सुद्दां इन्फॉर्म केल्लें आसा.